नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवसारींत लखपती दिदीक केले मार्गदर्शन. 2014 उपरांत 3 कोटी बायलांक मेळ्ळा घराचो मालकी हक्क. प्रधानमंत्री विकसित भारत करपा खातीर बायलांची भूमिका महत्वाची. नारी शक्ती से विकसित भारत ह्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे प्रतिपादन. फुडल्या 5 वर्षांत वैजकी शिक्षणा खातीर 75,000 नव्यो सुवातो वाडोवपाचो केंद्र सरकारचो प्रस्ताव. दिल्लीत जाल्ल्या इष्टा संमेलनात केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांची माहिती. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या वतीन चलो चलयांच्या जल्मदरा खातीर जागृताय करपा हेतान मडगांवां जाली जागृताय कार्यावळ. आंतरराष्ट्रीय महिला दिना निमतान बायलांचो जालो भोवमान. मान्यताय नाशिल्ल्या मुळाव्या शाळेत पालकांनी विद्यार्थ्यांक घालचे न्हय. मान्यताय नाशिल्ल्या शाळांचेर जातली खर कारवाय. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे. आणि आता खबरो विस्तारान. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांतल्या नवसारी हांगा लखपती दिदी संमेलनात अस्तुऱ्यांक मार्गदर्शन केलें. ह्या सुवाळ्यात सुमार 1 लाख अस्तुऱ्यो हाजीर आशिल्ल्यो. बायलांच्या उदरगतीक लागून 2014 वर्सा उपरांत भाजपा सरकारान दर एक क्षेत्रांत बायलांक संद दिल्या. आयचो हो दीस बायलां कडल्यान प्रेरणा घेवपाचो दीस जावन आसा. बायलांच्या फुडारपणा खाला देशाची उदरगत जायत आसा. महाकुंभ मेळ्यात आपल्या गंगेचे आशीर्वाद मेळ्यात. आता देशातल्या नारी शक्तीचे आशीर्वाद आसात. गुजरातच्या ह्या भूमींतल्यान देशातल्या समेस्त बायलांक आपूण महिला दिनाची परबी दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले. आज महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में आप सब माताओं बहनों बेटियों की उपस्थिति इस विशेष दिन आपके इस प्यार स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं. देशातल्यो आवय भयणी आणि देशाच्यो धुवो हांचो आपल्याचेर आशीर्वाद आसा आणि हीच आपली ताकद आसा. म्हज्या जिणेक करोडो आवयांचो आशीर्वाद जावन आसा. ताका लागून म्हज्या सरकाराच्या वतीन अस्तुऱ्यांक भोवमान दिवपाचो यत्न जालो. नवो कायदो करून मुस्लीम भयणींची जीण आमी वाटयल्या. राजकारण खेळ अशा सगळ्या क्षेत्रांत बायलो भारताचो सन्मान वाडोवपाचें काम करतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलांची आपल्या उलोवपांतल्यान तोखणाय केली. भाग्य बदल जाता. महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है और मेरा तो विश्वास है जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है. धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया. इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है. विकसित भारताक लागून देशातल्या बायलांचो वाटो आणि भूमिका व्हड आसतली. 2014 उपरांत देशातल्या 3 कोटी बायलांक घराचो मालकी हक्क दिला. बायलां खातीर आशिल्ल्या येवजण्यांचे पयशे लेगीत तांच्या बँक खात्यांत जमा जातात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें. करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा. हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया. कामकाजी महिलाओं को पहले गर्भावस्था में
सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, 12 अठवाडिया। सरकार ने इसे भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया, 26 अठवाडिया। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज आंतरराष्ट्रीय महिला दिना निमतान दिल्लीत आयोजित केल्ल्या नारी शक्तीचे विकसित भारत ह्या सुवाळ्यात मुखेल सोयरी म्हणून वांटो घेतलो। आयचो हो दीस अस्तुऱ्यांचो सन्मान आनी तांच्या अधिकाराविशीं जागृताय करपाचो दीस जावन आसा। भारतात बायलांक आशिल्ल्या समानतेच्या अधिकाराक लागून हांव राष्ट्रपती जाल्या अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें। विकसित भारताक लागून भारतांतल्या बायलांची भूमिका महत्वपूर्ण जावन आसा। राजकारण, समाजकारण, अर्थनीती ह्या मळार अस्तुऱ्यांक सक्षम करपा खातीर केंद्र सरकार यत्न करता अशें तांणी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या कार्यावळींत आपल्या उलोवपांत सांगलें। उपलब्धियां का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरे राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। आमच्यो धुवो विकसित भारताचे सपन पुराय करपा खातीर पुराय योगदान दितात आनी हाचेच खातीर समाजान चलयांक मुखार सरपा खातीर पूरक वातावरण तयार करपाचो उलो राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार मारलो। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने और विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही है। सरकार के ये सभी प्रयास विभिन्न स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फुडल्या 5 वर्षांत वैजकी शिक्षणा खातीर 75,000 नव्यो सुवातो वाडोवपाची सरकाराची येवजण आसा अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपमात आयोजित केल्ल्या आरोग्य तंत्रज्ञान मूल्यांकन 2025 ह्या आंतरराष्ट्रीय संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत दिली। 2014 सावन वैजकी महाविद्यालयांची संख्या 101% वाडल्या, हाचेर लेगीत नड्डा हांणी उजवाड घातलो। भलायकी सेवा घटमूट करपा खातीर 22 अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्था म्हळ्यार एम्सची उक्तावणां जाल्यात अशी माहिती तांणी ह्या संमेलनात दिली। By a network of more than 175,000 Ayushman Arogya Mandirs under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services including free screening of non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer, and cervix cancer. Since 2014, there has been 101% of increase in the medical colleges. We have given a lot of emphasis to medical education. And I can say that 130% of increase has been there in the MBBS seats. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसंच विसव।
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी आयज नवी दिल्लीत भाजपा महिला मोर्चा आयोजित आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। अस्तुरी सक्षम जाली जाल्यार जगाची उदरगत जाता असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांचो आसा आनी बायल सक्षमीकरणाक आपले मूलभूत तत्व मानून भाजपा मुखार सरता अशें तांणी मुखार सांगलें। दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी वेंचणुकेंत दिल्ली महिला समृद्धी योजनेचे आश्वासन पुराय केल्ले खातीर JP नड्डा हांणी तांचे उपकार मानले। The world prospers, दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया का विकास होता है। इसलिए नारी शक्ति को भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल रूप में मान करके उसको चले हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो विकसित भारत है, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम नारी के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा करते। जब नारी के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है तब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं आज वानती जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को यह भव्य कार्यक्रम करके आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को शोभा दी है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नारी शक्ती वंदन सारखे विधेयक फाटली 30 वर्सात UPA वा हेर पक्षांनी चालीक लावंक नाशिल्ले। ते नरेंद्र मोदी सरकारान 3 दिसां भितर चालीक लायले आनी हाका लागून फुडल्या लोकसभा वेंचणुकेंत 33% आरक्षणा सयत बायल संसद वांगडी लोकसभेत पावतल्यो अशें JP नड्डा हांणी ह्या कार्यावळीत उलयतना सांगलें। यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, जिस सोच की चर्चा रेखा गुप्ता जी कर रही थी, वो मैं बताना चाहता हूं कि वो सोच इस बात को बताता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस काम को UPA और अन्य पार्टियां 30 साल में 3 दशक में नहीं कर सकी, वह नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन में करके दिखा दिया। यह भी हम सबको देखने को मिलता। और इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगले लोकसभा में आज सबसे ज्यादा नारी MP राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा लोकसभा MP भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले समय में आपको कानून के संरक्षण में हमारे लोकसभा में 33% महिला लोकसभा की सदस्य बनेंगी। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांच्या समाधी थळा खातीर सरकारान थारायिल्ली जागा मनमोहन सिंग हांच्या घरच्यांनी मान्य केल्या। हे स्मारक दिल्लीतल्या राजघाटाचेर आशिल्ल्या समाधी परिसरात 900 स्क्वेअर मीटर जाग्यांचेर उबारतले। फाटल्या सप्तकांत मनमोहन सिंग हांच्यो धुवांनी समाधी थळा खातीर थारायल्ले सुवातेची पळोवणी केल्ली। वांगडाच आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांची घरकान्न गुरुशरण कौर हांणी सरकाराक सुवात मान्य आशिल्ल्याचें पत्र भेटयलें। आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांचे स्मारक बांदपाचें काम एका ट्रस्टाक दितले। ह्या ट्रस्टाची स्थापणूक लेगीत आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांचे घरचेच करतले। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आंतरराष्ट्रीय महिला दिसा निमतान अस्तुऱ्यांक परबी भेटयल्या। भारतात 1000 वर्सां पयलीं अशें सांगून दवरलां की आवय, भयण आनी धुवाक सन्मानीत नदरेन ज्या सुवातांनी पळयतात त्या सुवातांक देवत्व आसता अशें तांणी परबेच्या निमतान सांगलें।
आमच्या खातीर भयणी आणि धुवो देवी स्वरूप आसात आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मोख आसा की अस्तुऱ्यांचे सक्षमीकरण अशें तांणी खबराकारां उलयतना सांगलें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपने देश की प्रदेश की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में हजारों साल पहले यह कहा गया है, जहां मां बहन बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है महिला सशक्तीकरण। आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान फामाद लेखिका आणि राष्ट्रीय गिरायक विवाद निवारण संस्थेची वांगडी डॉक्टर साधना शंकर हांच्या कॉन्टिनम ह्या पुस्तकाचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांच्या हस्तुकी जाली। ही कार्यावळ दिल्लीतल्या इन्स्टिट्यूशनल क्लबांत जाली। अशे तरेची पुस्तकां येवपी पिळगेक मार्गदर्शक थारतली अशें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी ह्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, मैं अपना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशेष करके हमारा महिलाओं के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत का महिला भारत देश के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग सब प्राउड फील कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दिल्लीतल्या भारतीय जनता पक्षा सरकारान स्थापने उपरांत आयज पयली मंत्रिमंडळ बसका घेतली। ही बसका दिल्लीच्यो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांच्या फुडारपणाखाला जाली। ह्या बसकेंत आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे निमित्त साधून महिला समृद्धी येवजणेक मान्यताय दिली। मजगती दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांणी दिल्ली भारतीय जनता पक्षाच्या महिला विभागान आयोजित केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिन कार्यावळीत लेगीत वांटो घेतलो। केंद्रा वांगडा रावन आमी दिल्लीक आनीक सुरक्षीत करतले आनी दिल्लीतल्या दर एका जिल्ह्यांत वन स्टॉप सेंटर निर्माण करतले अशी माहिती तांणी आपल्या उलोवपांत दिली। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वादा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं। बढ़ता तापमान और पानी की सतह गिरती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। इसका विकल्प क्या है? धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन काय थळाव्या खबरां कडेन। आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान मांद्रे उदरगत संस्थेच्या वतीन मोरजी वाठारांतल्या क्रीडा मैदानाचेर नारी शक्ती क्रीडा मेळावो जालो। ह्या मेळाव्याक बायलांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या मेळाव्याचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार श्रीमती जाधव सरपंच पवन मोर्जे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या क्रीडा मेळाव्यांत हेर वयोगटांतल्या बायला खेळगड्यांनी वांटो घेतलो। बायलांनी हो क्रीडा मेळावो यशस्वी केल्ल्या कारणान आमदार आरोलकर हांणी वांटो घेतिल्ल्या सर्तकांचे उपकार मानले। तुम्ही आज पार्टिसिपेट जावपाक गेले खरेंच बरें दिसलें की तुमच्या भितर जी स्पोर्ट्समॅनशीप आहा म्हणजे ती आयज अजूनही तुमच्या म्हणजे स्कुलांतल्या टायमार कॉलेजीच्या टायमार तुम्ही तशें आसले तशें तुम्ही एक परत जागृत कशी जाल्यात तुम्ही आणि सारखी ऍक्टिव्ह खरें म्हटल्यार मार्च पास करतना सुद्दां अशें दिसलें की सारकी प्रॅक्टीस बीन रिहर्सल केल्ल्या भशेन मार्च पास केल्या तुम्ही खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां आणि अशेंच हसत खेळत राहा। आम्ही प्रयत्न करते तुमकां जाता तितले म्हणजे महिला वर्ग आहा तो आमी सदीत जास्त तेचेर कॉन्सन्ट्रेट करता म्हणजे तुमकां कितें फॅसिलिटीज जाय कितें गरज आहा हे पळोवपाक म्हणजे आमी उदरगत संस्था सदांच प्रयत्न करता। चड कांय उलोवचो ना वत आहा आनी तुमकां स्पोर्ट्स आहा आनी तुमी एक्सायटेड आहात तुमचे प्रत्येक डिसिप्लिनान पार्टिसिपेट जावपाक आनी जिखपाक। मान्यताय घेनासतना कांय संस्थांनी मुळाव्यो शाळा सुरू केल्यात। ह्या घडणुकेची शिक्षण खात्यान गंभीरतायेन दखल घेतल्या। मान्यताय नासतना ज्यो मुळाव्यो शाळा सुरू जाल्यात अशा मुळाव्या शाळांनी पालकांनी भुरग्यांक धाडचे न्ही अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलां। मान्यताय नासतना सुरू केल्ल्या मुळाव्या शाळांचे सर्वेक्षण करपा खातीर शिक्षण खात्याचे अधिकारी वावुरतले आनी हें सर्वेक्षण 15 मार्च सावन सुरू जातलें। ज्या मुळाव्या शाळांक मान्यताय नासतली तांचेर दंड म्हूण कारवाय जातली अशी शिटकावणी लेगीत शिक्षण संचालक झिंगडे हांणी पत्रकार परिशदेंतल्यान दिली। अशें आमच्या निदर्शनाक हाडलां थोड्यांनी की गोंयांत थोडी स्कूल्स चलता जी रेकॉग्नायज ना। आतां स्कुला बद्दल तुमकां सांगता आमची 1ली ते 12वी पर्यंत स्कुलां आसा ती एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स तांचे पयलीं परमिशन आनी मागीर रेकॉग्निशन आसता। स्कुलां फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to 12th तातूंत एडेड आनी अनएडेड स्कुलां येता आनी आतां आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या हे आतां 3रे वर्स जातलें आनी त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे फावंडेशनल स्टेज म्हळ्यार फावंडेशनल 1, 2 आतां 3 जातले म्हळ्यार पयलींची नर्सरी KG1 KG2 ही जेन्ना प्री प्रायमरी आमी पयलीं म्हणटाले ती रेकॉग्नायज नासताली। प्री प्रायमरी स्कूल जी गोंयांत आसा ती आमी फक्त रजिस्टर्ड करताले सो दे वर ओन्ली रजिस्टर्ड। आतां ते नॉर्मल स्कुलिंगा भशेन जाल्ल्या कारणान ही प्री प्रायमरी स्कूल जी आसा नर्सरी KG1 KG2 हांकांय रेकॉग्निशन घेवचें पडटलें। दक्षिण गोंय जिल्हो कार्यालयाचे वतीन आयज मडगांवां माथाने साल्ढाणा प्रशासकीय संकुलांत बेटी बचाव बेटी पढाओ कार्यावळ जाली। आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान आयोजित कार्यावळीत दक्षिण गोंयांतल्या अस्तुऱ्यांचो आनी प्रशासकीय सेवेत काम करपी अस्तुऱ्यांचो प्रशस्तीपत्रक आनी भोवमान चिन्ह दिवन भोवमान जालो। ह्या कार्यावळीत समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे सचिव अरुण कुमार मिश्रा, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस, दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंह वर्मा, बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे संचालक मॅन्युअल बार्रेटो हाजीर आशिल्ले। अस्तुऱ्यांनी समाजात स्वताचे अशें वेगळे स्थान निर्माण केला। तरेकवार क्षेत्रांत ताकी परस चड वावर ह्या अस्तुऱ्यांनी करून दाखयला अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। जे आमच्यो महिला जाणी अत्यंत बऱ्या प्रमाणात समाजान भितर काम केल्लें आसा, विविध क्षेत्रांत भितर केल्लें आसा, बरे पुलीस महिला अधिकारी आसात, तांचे फेलिसिटेशन म्हणजे तांचो गुणगौरव आमी केल्लो आसा। खूब बरें दिसता की समाजांतले जे होतकरू किंवा महिला आसात तांणी स्वताचें स्थान निर्माण केल्लें आसा, स्वता डिफरंट फिल्डांत भितर अचिवमेंट्स केल्ले आसा आनीक जे स्टुडंट्स आसतले, जे स्पोर्ट्स आसतले किंवा ज्यो अंगणवाडी टिचर्स आसतले, जे आमचे पुलीस अधिकारी आसतले जाणी आपल्या स्पेसाच्या भायर वचून ह्या स्टेटी खातीर काम केल्लें आसा, ह्या देशा खातीर काम केल्लें आसा, तांचो गौरव आयज जाल्लो आसा आनी हो अत्यंत बरें म्हणजेच आमचे महिला सशक्तीकरण करपा खातीर एम्पावरमेंट्स ऑफ वुमेन in their education, in their sports, in their culture, in their placements
are being honored here. All those brave women also who have done exceptional work, they have been felicitated. समाजात चलो आणि चलयांच्या जन्मदरामधले अंतर समान आसचें हाची जागृताय करपा खातीर आयची ही कार्यावळ दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय आणि बायल आणि भुरगी उदरगत खात्यान जोड पालवान आयोजित केल्या अशी माहिती बायल भुरगी उदरगत खात्याचे संचालक मॅन्युअल बार्रेट हांणी दिली. आणि अवेअरनेस कॅम्पेन जावन आमी पळयला की हो आता जो सेक्स रेशो आसा तो वाडलेलो आसा आणि इट हॅज कम अप टू 9 इन एट लीस्ट गोवान तरी तो 977 पावला. सो मे बी अनेक 10-20 वर्सांनी आमी हो रेशो 1000 हाडपाक शकता. आणि जशें आमचे केरला स्टेट 100% तांचो रेशो एकदम सेक्स रेशो टू बर्थ एकदम बरो आसा. म्हणजे तांचे ऑलमोस्ट 1000 चल्यांक 1000 बॉयज आसतले. तशें आंध्र प्रदेशान 1000 चल्यांक 1000 बॉयज आसतले. हो रेशो ह्या मोहिमांतल्यान कंप्लीट जातलो अशें प्रायम मिनिस्टरांची आशा आसा. आणि हे मिशन फुडें अशें वचून अवेअरनेस करपाची आमी प्रयत्न केला. आणि हो एक प्रोग्राम तातूंतलो एक मिशनाचो आसा. आणि आता वचूया खेळामळार. आयसीसी चॅम्पियन्स करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या फेरयेंत करंड जिखपा खातीर फाल्यां भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती खेळ जातलो. आता मेरेन जाल्ल्या ह्या सर्तींत भारत पुरायपणान अपराजीत आसा. न्यूझीलंडा आड जाल्ल्या भारताच्या खेळान सांघीक खेळाचें दर्शन खेळाप्रेमीक जालें. रोहित शर्मा हांच्या फुडारपणा फाल्यां तोच संघ खेळपाची आस्त आसा, जातूंत श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी आणि वरुण चक्रवर्ती हांचो आस्पाव आसपाक शकता. उपांत्य फेरयेंत भारतान ऑस्ट्रेलियाक जाल्यार न्यूझीलंडान दक्षिण आफ्रिकेचेर जैत जोडलें. फाल्यां दुबय इंटरनॅशनल स्टेडियमांत दनपाराच्या 2:30 वरांचेर हो खेळ दीस रातीचो जातलो. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 36.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.8 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवसारींत लखपती दिदीक केलें मार्गदर्शन. 2014 उपरांत 3 कोटी बायलांक मेळ्ळा घरचो मालकी हक्क. प्रधानमंत्री. विकसित भारत करपा खातीर बायलांची भूमिका महत्वाची. नारी शक्ती से विकसित भारत ह्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे प्रतिपादन. फुडल्या 5 वर्सांत वैजकी शिक्षणा खातीर 75,000 नव्यो सुवातो वाडोवपाचो केंद्र सरकाराचो प्रस्ताव. दिल्लीत जाल्ल्या इश्टा संमेलनात केंद्रीय भलायकी मंत्री जेपी नड्डा हांची माहिती. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाचे वतीन चलयो आणि चलयांचे जल्मदरा खातीर जागृताय करपा हेतान मडगांवां जाली जागृताय कार्यावळ. आंतरराष्ट्रीय महिला दिना निमतान जालो बायलांचो भोवमान. मान्यताय नाशिल्ल्या मुळाव्या शाळेंत पालकांनी विद्यार्थ्यांक घालचे न्हय. मान्यताय नाशिल्ल्या शाळांचेर जातली खर कारवाय. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकता. त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी हे वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.